मायनिंगाक विरोध ना पूण गांव काबार जातलो जाल्यार मायनिंग सुरू करपाक विरोध आसतलो. गरज पडल्यार कोर्टांत वतले अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या. मायनिंग लिजाची पावणी करतना गांवांक काळखांत दवरले असो आरोप तांणी केलो. गांव वाचोवपा खातीर एकठांय येवन लढपाचो निर्णय लोकांनी घेतला. काणकोणचो बस स्टँड जळारांचो अड्डो जाला. सकयल भागात उदक सांठून राविल्ल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात जळारी जाल्यात. हे जळारांक लागून डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाचो हुस्को लोकांक जाला. काणकोण बस स्टँडार पावसाचे उदक वचपा खातीर सारकी वाट नाशिल्ल्यान उदक सांठून उरता. हे सांठून उरिल्ले उदकांत जळारी जाल्यात. थळाव्यांनी काणकोण समाजीक आरोग्य केंद्राच्या दोतोरांचेर टिका करतना ते कितें करतात काय म्हणून प्रश्न केला. पावसातूय मोरजे विठ्ठलदास दर्यावेळेर बेकायदेशीर शेकां अजून चालू आसात. शेकवाल्यांनी खासगी सुवातेर ही बेकायदेशीर शेकां घाल्यात. हे बेकायदेशीर शेकांचेर कारवाय कित्याक करिनात काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन हाचेर लक्ष घालचें म्हणून तांची मागणी. मंत्री खंवटे हांणी ही बेकायदेशीर शेकां बंद करची अशें थळाव्यांनी मागलां. कळंगुटे कसल्योच बेकायदेशीर घडणुको घडनात असो दावो थळावे लोकप्रतिनिधी आनी सरकार करता. पूण पळोवपाक गेल्यार खुद्द थळावे लोक हो सरकाराचो दावो भायर मारतात. बंद केल्ले डान्स बारान शिनळकी वेवसाय चलता असो दुबाव उक्तायत थळाव्यांनी शेनवारा राती कडेन बोवाळ घालो. हो सगळो प्रकार हांगाच्या गेस्ट हाऊसांत चलता असो दुबाव मारिल्ल्यान लोकांनी गेस्ट हाऊसा कडेन बोवाळ घालो. गेस्ट हाऊसाच्या मॅनेजराक भायर आपोवन ताका जाप विचारलो. ते उपरांत थळाव्यांनी पुलिशेक आपयले पूण कागाळ करात अशें सांगून पुलिसान घुस मारली. पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेडाच्या सुमार 200 गुंतवणूकदार आणि एजंटांनी शेनवारा बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांची भेट घेतली. गोंयांत सगळे मेळून 35,000 आनी ताचे परस चड पल्सांत गुंतवणूक करपी आसात. जांणी 100 कोटी परस चड गुंतवणूक केल्या. कंपनी कडल्यान गुंतवणूक परत मेळोवपाक आमची मदत करची म्हणून तांच्यांनी ह्या वेळार मागणी केली.
राज्यसभेचो खासदार जावपाक तेंको दिल्ल्या खातीर कळंगूटचो आनी शिवोलेचे आमदार मायकल आनी दिलायला लोबोचे तशेंच सगळ्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानले. तशेंच दर एका मतदारसंघात भेट दिवन तेंको दिल्ल्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानतलो अशें नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. शेनवारा पर्रा वाठारांतल्या सिद्धिविनायकाच्या देवळांत वचून आशिर्वाद घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान साळावले धरणाचेर विद्युत रोषणाई केल्या. पोरूय अशीच विद्युत रोषणाई केल्ली पूण फोटो काडपाक मनाय आशिल्ली. हे खेप तशें ना, लोकांक फोटो काडपाक मेळटले पूण लोकांनी आपली जतनाय घेवन फोटो काडचे अशें आवाहन मंत्री सुभाष फळदेसायन केलां. लोकसभे खातीर काँग्रेसीन नेटान तयारी चलयल्या. सद्याक जाहीर सभा आनी कोपरो बसका चालू आसात अशें काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी रमाकांत खलपान सांगलें. विरोधी आमदारांनी विशयाचें गांभीर्य लक्षांत घेवन विधानसभेत प्रश्न मांडले. विरोधी आमदारांचो आंकडो जरी उणो आसलो तरी विधानसभेंतलो तांचो वावर देख दिणो आशिल्ल्याचें खलप सांगता. धार्मिक शांतता इबाडपी विधानां करप ही वायट गजाल. देखून कोणेच धार्मिक विशया वेल्यान विधानां करची न्हय अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलां. वास्कोन छत्रपती महाराजा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचो विशय विधानसभेत मांडला. सरकार हो प्रश्न योग्य तरेन सुटावो करतलो असो विश्वासूय आमदारान ह्या वेळार उक्तायलो. शेनवारा पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान फुटबॉलाचो आनंद घेतलो. फाटले 14 दीस जाल्या विधानसभा अधिवेशन चालू आसा. शेनवार आनी आयतार विधानसभा अधिवेशनाक सुटी आशिल्ल्या कारणान आमदारान मोर्जे दर्यादेगेर फुटबॉल खेळून आपल्या इश्टा वांगडा थोडो वेळ घालयलो.
पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री तसेच पाकिस्तान तहरीक इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान हांकां पाकिस्तानातल्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 3 वर्सांची ख्यास्त फरमायल्या. तोशखाना प्रकरणात ही ख्यास्त दिल्या. ख्यास्त जाहीर केल्या उपरांत लाहोरच्या जमान पार्क बंगलांतल्यान इम्रान खान हांकां अटक केली. न्यायालयान इम्रान खान हांकां 1 लाखाचो दंड दिला. तशेंच तांकां 5 वर्सां वेंचणूक लडोवपाक बंदी घाल्या. केरी तेरेखोल फेरी बोटीची गैरसोय कमी जावपाची कांयच चिन्नां दिसनात. दिसान दीस कटकटीत चालूच आसात. पयलीं ही फेरी सेवा नियमीत नाशिल्ली. फेरी नियमीत नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाताले. उपरांत सरकारान थंय फेरी सेवा नियमीत केली. मात कांय दिसांनी आतां परत ती अनियमीत आसा म्हणून लोक बोवाळ मारपाक लागल्यात. रेशन हाडपाक दिसाचो दीस वता. शाळेच्या भुरग्यांकूय फेरी सारकी नाशिल्ल्याचो फटको बसता. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन केरी तेरेखोल फेरी सेवा नियमीत करची म्हणून मागणी केल्या. साकोड्ड्या धारग्या तृप्ती गांवकाराक श्रमधाम संकल्पने खाला घर बांदून दितले. हळवो आमदार गणेश गांवकारा वांगडा धारग्या वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केले उपरांत सभापती रमेश तवडकरान ही घोशणा केली. तृप्ती गांवकाराक आदाराची गरज आशिल्ल्याचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ले. ताची दखल हे वेळार घेतली. फाटले कांय दीस सेगीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून धारगेच्या तृप्ती गांवकार हे गरीब बायलेचे घर कोसळिल्ले. तिणें आदाराची मागणी केल्ली. हाची दखल घेत सभापती रमेश तवडकर हांणी श्रमधाम संकल्पने खाला तृप्ती गांवकाराचे घर बांदून दिवपाची घोशणा केली. 15 दिसां भितर काम सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. आयतारा धारगे वचून सभापती तवडकर हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. हे वेळार थळावो आमदार गणेश गांवकारूय हाजीर आशिल्ले. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोचे इतिहासीक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रावटेर नेटान वचत आसा. चंद्रयान-3 आतां प्रवासाच्या फुडल्या टप्प्यात आसा. चंद्रयान-3 शेनवारा सांजेच्या 7 वरांचेर चंद्राचे कक्षेत पावलें. चंद्राच्या ग्रॅव्हिटी कडेन जुळोवन घेवचे खातीर यानाची गती उणी केल्ली. गती उणी करचे खातीर इस्रोच्या बंगळूर मुख्यालयांत हाजीर आशिल्ल्या विज्ञानिकांनी यानाचे थ्रस्टर कांय काळा खातीर फायर केल्ले. आयतारा रातच्या 11 वरांच्या सुमाराक चंद्रयान-3 चंद्राचे दुसरे कक्षेत प्रवेश करतले. अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयतारा व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं देशांतल्या 508 रेल्वे स्टेशनाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालो. अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला भारतांतल्या 1309 रेल्वे स्टेशनांचो पुनर्विकास करतले. तशेंच ह्या प्रकल्पाचो फायदो देशांतल्या सगळ्या राज्यांक जातलो. प्रवाशांक बरी सुविधा दिवप तेच बरोबर आंतर मॉडेल एकीकरण आनी प्रवाशांक मार्गदर्शना खातीर बरी संकेतथळां सुनिश्चित करप हो ह्या स्टेशना पुनर्विकास करपा फाटलो हेतू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें.
1999 HIV प्रमाण गोंयांत हिस्पा भायर वाडिल्लो. हे प्रमाण 83% मेरेन पाविल्लें. तशेंच 4 ते 6% HIV प्रकरणां गुरुवार बायलां मदीं लेगीत सांपडिल्लीं. ब्लड ट्रान्फ्युशन तशेंच एकाच सिरिंजाचे परत परत उपेग करप, असुरक्षीत शारिरीक संबंध ह्या कारणांक लागून गोंयांत HIV बंदितांचो आंकडो वाडिल्लो. ते उपरांत गोंय भलायकी संचालनालयाच्या जोड पालवान गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीन HIV विशीं जागृताय आनी उपाय सुरू केल्ले. सरकाराच्या ह्या अथक प्रयत्नांक आतां निमणें यश आयलां. गोंयांत HIVचो आंकडो उणो जाला. 1999 हिस्पा भायर वाडिल्ल्या HIVच्या दुयेंतींचो आंकडो आतां फक्त 257 पावला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत विचारिल्ल्या एका लेखी प्रश्नात ही लेखी जाप दिल्या. गोंयांत HIV विशीं जागृताय करपाक यश आयिल्ल्यान हें प्रमाण देंवलां अशें मंत्र्यान म्हणलां. भाटी सांगे पंचायतीची ग्रामसभा अंगणवाडी आनी मायनिंगाच्या विशया वेल्यान तापली. भाटी पंचायत वाठारांतले बालवाड्यांची स्थिती सामकी बिकट आसा. ह्यो बालवाड्यो शाळेंत वा खाजगी जाग्यांत सुरू करच्यो अशी मागणी हे वेळार लोकांनी केली. उपरांत विशय आयलो तो मायनिंगेचो. 12 जण हांगासर कांय दिसां फाटीं सुरू जाल्ले मायनींतल्यान पंचायतीक कितली येणावळ आयली असो प्रश्न गांवच्या तरणाट्यांनी सरपंचाक केलो. ताचेर आपल्याक कांय खबर ना म्हणपाची जाप सरपंचान दिल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. तरणाट्यांनी सरपंच आनी पंचांची बोल्सां भरिल्ल्याचो आरोप केलो. ताचेर तांणी आरोप सिद्ध करचे, राजिनामा दिवपाक तयार आसा अशें आव्हान सरपंच चंद्रकांत गांवकार हांणी दिलें. साळावली धरण बांदपाच्या वेळार कुर्डी आनी हेर आडीक कुशीकच्या गांवांचे स्थलांतर केल्ले ते वेळार सरकारान जी आश्वासनां दिल्लीं ती अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्याचें धरण पिडीतांनी सांगलें. सरकारान त्या वेळार घरांतले एकल्याक सरकारी नोकरी, शेतां करपाक 10,000 स्क्वेअर मेत्र जमीन, घरा खातीर 400 स्क्वेअर मेत्र जमीन दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. मात सरकारान आपलें आश्वासन पुराय करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप स्थलांतरितांनी केला. फाटलीं 47 वर्सां जालीं अजून अशा 72 घराबे सरकाराच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेची वाट पळयत आसात. बाणावले ग्रामसभेत लोकांनी डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो बांदपाची मागणी केल्या. बाणावले गांवच्या सुरवातीकूच खारेबांद पुला कडेन सिकेराचो पुतळो बांदचो म्हणून लोकांची सुचोवणी. ह्या वेळार ग्रामसभेत बेकायदेशीर बांदकामां, वेस्टर्न बायपास, भलायकी केंद्र हे साबार विशयांचेरूय चर्चा जाली. जाणी चुकीचे प्लान पंचायतीक दिल्यात तांचे परवाने रद्द करपाचो निर्णय ह्या वेळार ग्रामसभेत घेतलो. सैमाकडेन इश्टागत केल्यार मनशाची प्रगती जावपाक शकता. कोयर उडयल्यार सैम प्रदूशीत जाता. सैम प्रदूशीत जावचो न्ही हांची लोकांनी कुयदाद घेवची अशें दोतोर स्नेहा भागवतान सांगलें. सिद्धिविनायक ट्रस्टान आयोजीत केल्ले झाडां वांटप सुवाळे वेळार ती उलयताली. सिद्धिविनायक ट्रस्टान सुमार 100 फळांची आनी वखदांची झाडां वांटून वन महोत्सव साजरो केलो. लोकांनी झाडांची जतनाय घेवची ह्या हेतान घोगळ हावसिंग बोर्डा कडेन झाडां वांटलीं.
प्लास्टीक खावन गाय मारपाचे प्रकार गोंयांत कांय नवे न्ही, अशीच एक घडणूक वाळपय सत्तरी घडल्या. कांय दिसां आदीं वाळपय मार्केटांत एक गाय दुयेंत पडिल्ली. थळाव्यांनी तिका वाळपय नाणुसांतले गोशाळेंत व्हेली. शेनवारा उपचार चालू आसतना तिका मरण आयलें. मरण आयिल्ल्यान दोतोरांनी तिचें पोस्टमॉर्टम केलें. पोस्टमॉर्टमांत तिच्या पोटांत 1-2 न्ही जाल्यार वट्ट 30 किल प्लास्टीक सांपडलें. पालिकेन 100% प्लास्टीक बंदी लागू करची. लोकांनी उरिल्लें जेवण भायर उडोवचे परस ते घरा भायर एका आयदनांत दवरचें. देखून गोरवां ते खावपाक शकतात अशें आवाहन गोप्रेमी कार्यकर्ते हनुमंत परब हांणी केलां. सद्याक अळम्यांचो सीझन. बाजारांतूय अळमी घे म्हणून आयल्यात. दर वर्सा प्रमाण अंदूय अळमी म्हारग. हें चित्र सांखळीकारा तिस्कावलें. हांगा 500 रुपया वांटो. जरी अळमी म्हारग आसली तरी गोंयकारांक अळमी घोस्ताची. अळमी म्हारग आसात मात ती काडपा खातीर घश्टे तितलेच काडचे पडटात. अळम्यांचे सिजनांत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक 4 पयशे जोडपाची तितलीच संद मेळटा. कळंगुटे खोबरेवाडो एका 18 वर्साच्या चलयेन आत्महत्या केली. आत्महत्या केल्ले चली परप्रांतीय कर्नाटकाचे. आत्महत्येचे कारण स्पश्ट जाल्लें ना. पोलिसांनी घडणूक थळार पंचनामो केला. हालीं तेंपार गोंयांत आत्महत्यांच्या प्रकारांनी वाड जाल्या. कांय दिसां फाटीं दावखंड पानोळे एके 20 वर्साचे बायलेची कूड चिरेखणींतले उदकांत मेळिल्ली. तिणें आत्महत्या केली काय तो घातपाचाचो प्रकार हाचेर दुबाव आशिल्लो. पोलिसांनी हे नदरेन तपास सुरू केल्लो. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या चिंबल गांवांतल्यो रस्त्यांची सामकी दुर्दशा जाल्या. गटारां मातयेन आनी कोयरान पुरावल्यात. कितलेशेच कडेन पावसा पयलींची कामां पंचायतीन केल्लीं नात. राजधानी पणजे सावन चिंबल गांव फक्त 5 किलोमिटरांचेर आसा. मात अशें आसतना ही अशी अवस्था आसा. थळावो आमदार रुदोल्फान विकासा खातीर म्हणून काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्ल्याचो दावो केल्लो. मात होच तो विकास काय म्हणून चिंबल मंचाचे वांगड्यांनी प्रश्न केला. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा उमेदीन जाली. व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आणि हेर पदाधिकाऱ्यांच्या हाजेरीत हिराबाई साठये सभाघरांत जाल्ले हे सभेक चडशे पालक हाजीर आशिल्ले. हे सभेवेळार निवृत्त शिक्षिका जयश्री मराठे यांचो सत्कार केलो. तशेंच 10वीचे परीक्षेंत बरे गुण मेळोवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचोय भोवमान जालो.